जेजू इजिप्तांत परदेशी मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसभर 2 व्हड 13 ते 15. ते वचना फुडें वचितूच एक देवदूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पुर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो. आनी हेरोद मरोसर थंय रावलो. इजिप्ताक धांवन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो, अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें घडलें. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.